फाटली कितलीशीच वर्सां पणजे सातिने श्री रामपुरुष देवस्थानात वर्सुकी कार्यावळ जाता। अंदू ह्या देवळाचो सुवाळो 2 दीस जालो। या दोनूय दिसांनी अंदू प्रेक्षकांक 2 हास्यमय जाणटे जाले नेणटे आनी आरे देवा तू रे भावा ह्या कोंकणी नाटकांची खावड मेळ्ळी। पळोवयात देवळात जाल्ल्यो धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचे कांय उमेदीचे खीण।
हे आमचे सातिनेचे श्री रामपुरुष देवस्थान सांतिने स्टॉक म्हणतात. हेजो वर्ष पद्धती प्रमाणे काल वर्धापन दिन जालो आणि काल त्या निमतान सत्यनारायणाची पूजा झाली, सांजे भजन जालें आणि काल एक नाटक जालें, जाणटे जाले नेणटे, आशिश नागवेकरान बरयल्लें आणि शेखर उसगांवकारान डायरेक्ट केल्लें. तशेंच हो कार्यक्रम 2 दीस चलता. काल शुक्रार जालो, काल पूजा नाटक जालें, भजन जालें आणि तशेंच आयज शेनवार परत भजन आसा आणि मागीर परत नाटक जातलें. अरे देवा तुरे भावा हे नाटक बरयलां महेश चंद्रकांत नायक आणि डायरेक्ट केला उमेश नायक हाणें. आणि हे आमचे वर्साचे 2 दिसाचो उत्सव आमी मोठ्या जमाजान मनयता आणि आमकां ते देव शक्ती दिता म्हणपाचें सगळें करपाक. आणि आता हेचे फुडें आतां आमी फक्त हे देवळाचे बांदपाचो विचार चालू आसा. तो आता प्रसाद बीन तसो जाला, तर केन्ना जाता ते पळोवया. देवाच्या मनान कितें इच्छा आसा ती जातली. आणि शक्यतो आमकांय एक धाकटेशें सुद्दां चलता, पूण एक बरें सुबक अशें देवूळ जाय, त्या खातीर आमी प्रयत्न करतात. त्या प्रयत्नाक आमकां देवानूच यश दिवपाचें इतकेंच मागता. कितली वर्सां जाली हे उत्सव हो करता? उत्सव करता आमी खूब वर्सां जाली. नाटक म्हाका दिसता 1800 नाटक हें आमचें देवूळ 1800 1900 1800 देवूळ. तेन्नाच्यान आमच्या जाणट्यांनी पयली परंपरा सुरू केली ती आमी आतां दवरता. फक्त कितें वाड्यावयले जे भुरगे कोण आसा ते आतां रिहर्सली मेळना म्हणून आमी नाटकां मातशी भायली हाडटा इतकेंच. आतां इतके वर्सांचे ही परंपरा आसा जी आमी टिकोवन दवरल्या आनी अशीच आमच्या फुडले पिळगेन दवरची अशी आमची इच्छा. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार.